इतल्यान कोविडूय मातसो कमी जालो. लेझलीन हनी बी प्रोडक्शनाक सुरवात केली. हनी प्रोडक्शनाक सुरवात केली. ताणें ट्रेनिंग घेतली. ICRाक गेलो, थंय ट्रेनिंग घेतली, बाकीच्या कडेन ट्रेनिंग घेतली आनी थोड्या प्रमाणात हनी स्टार्ट केलो. ताजे हनीक जवळ जवळ 2 वर्सांनी सक्सेस आयलो. आयज परिस्थिती अशी आसा की लेझली गोंयच्या विंगड वाठारांनी वचून ट्रेनिंग दिता. लोकल ट्रेनिंग तो लोकांक दिता. त्याच बरोबर धारबांदोडा, कुळे, मोले अशे ह्या वाठारांनी ताणें हनी जें आसा प्रोडक्शन स्टार्ट केल्लें आसा आनी वर्साक तो जवळ जवळ 100 ते 130 किलो सुमार हनी तो प्रोडक्शन करता. आतां लेझलीन ताजे मुखार वचून एक पावल मारिल्लें आसा आनी ताणें कुल्ल्याचें क्रॅप प्रोडक्शन जें आसा तें चालू केल्लें आसा. सद्या पर्यंत ताणें 3 बॅची कुल्ल्याचें प्रोडक्शन केलां. ट्रायल बेजिसाचेर ताणें हो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो. हें जें कुल्ल्याचें प्रोडक्शन आसा तें शिकपाक तो युट्यूबा वयल्यान शिकलो आनी ताजे नंतर ताणें हांगा चालू केलें केळशी. लोकल फिशरमॅना कडल्यान कुल्ली घेवप आनी त्यो वाडोवप, सायंटिफीक पद्दतीन वाडोवप, तांकां सलायन वॉटर, बाकीचें खाण आपल्या हातूंत केज फार्मींग करून ताणें ही कुल्ल्याचें प्रोडक्शन केल्लें आसा. आनी आतां हो प्रोजेक्ट जो आसा हाजे मुखार तो व्हडलो करपाचो ताजो हें आसा. सद्याक म्हणटा तो आपल्या कडेन जवळ जवळ 20 किलो सुमार कुल्ल्यो ताज्यो एक बॅचीक तयार जातात आनीक अशें करून ताणें 3 बॅची सद्याक विकिल्ल्यो आसात. डिमांडूय आसा मोठ्या प्रमाणान, प्रॉफिटूय आसा. लोकल मार्केटींत न्ही जाल्यार केरला आनी केरलाच्यान मागीर त्यो एक्सपोर्ट जातात. एक्सपोर्ट जावपी कुल्ली जवळ जवळ 1,300 रुपया ते 3,500 रुपया सुमार वता आनी हांगा लोकल मार्केटाक जी कुल्ली आसा ती 1 किलाची कुल्ली ती 1,800 रुपया सुद्दां कुल्ली वता. जी तांची मेन म्हणजे कुल्ली ही कितें, ही तुका हायजिनीक कुल्ली, जे निवळ उदकाक डेली साफ जावपी, उदक चेंज जावपी अशें ते हांगा प्रोडक्शन ताजें चालू आसा. ताणें दुसरी स्टेप म्हणून आतां कुल्ल्याचें प्रोडक्शनाक केलें आसा. हाकाय तो ट्रेनिंग दिता. एक्झिबिशन खंय आसा थंय पार्टिसिपेट जाता आनी लोकल फार्मिंगाक लोकल जे आसात खंयचे खंयी आसूं ते गोंयच्या खंयी कानाकोपऱ्या आसूं, जर लेझलीक फोन केलो तो तांकां वचून तांकां ट्रेनिंग दिता. कुल्ल्याचीच न्ही जाल्यार हनी बी आनीक सगळे हाजी तो ट्रेनिंग दिता आनी हातूंतल्यान ताणें आपले स्वयंपूर्ण अशें आपली लायफ जगपाची एक जिवनशैली ताणें उपकायली आसा. हातूंतल्यान ताका इन्कमय येता. ताजी मोख आसा की वर्साक सिजनाक 1 लाखाच्या वयर कुल्ल्याचें प्रोडक्शन करचें आनी तातूंतल्यान ताजो इन्कम वाडचो. म्हणटा टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू वळखणकार. लोखंड धातूच्या खणींतल्यान पयशे काडपाचें सपन दाखोवन कोटी रुपयाची टोपी घालपी जिवा मायन्स अँड मिनरल्स लिमिटेड कंपनी आड ईडीन कारवाय केल्या. गोयच्या आर्थीक गुन्ह्या फाट्यान सुरू केल्ली चौकशी हातात घेवन ईडीच्या पणजी विभागीय कार्यालयान ह्या प्रकरणात सुमार 2 कोटी 29 लाख रुपयाची 3 स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. 2010 वर्सा जाल्ल्या फटवणूक प्रकरणात ही केस जोडपाक लागल्यात. मिळिल्ल्या माहिती प्रमाण 2010 वर्सा जिवा मायन्सच्या धनयांनी चीनच्या मेड्सस लाओटिंग दादी मोबाईल कंपोनंट्स नावाच्या कंपनीक खाणकामात भागीदारी करपाचे हायस दाखयल्ले. आपल्या कडेन खणीचे मालकीचे हक्क आसात आणि व्हड प्रमाणात लोखंड धातूक निर्यात करूं येता अशी तांणी कंपनीक सांगिल्ले. हाचेर विश्वास दवरून कंपनीन सुमार पयशे हातात येतकूच खणकाम आणि निर्यात कांयच जाले ना. दुबावितांनी हे सगळे पयशे स्वताच्या सुविधे खातीर आणि मालमत्ता खरेदी करपा खातीर पद्धतशीरपणान वळयले अशी ईडी तपासांतल्यान मुखार आयला. बॅक ट्रेलच्या विश्लेषणावरवी ह्या पैशाचे लेयरिंग आणि डायव्हर्जन उक्ताडार आयला. या पैशांनी दुबावितांनी मुंबय आणि सिंधुदुर्गात आपल्या नावान जमिनी विकत्यो घेतल्यो. ईडीन जप्त केल्ल्या मालमत्तेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सावंतवाडीतल्या गालेल वाठारातल्या 2 जमनीचे भूखंड आणि मुंबईच्या अंधेरी वाठारातल्या एका आलिशान निवासी फ्लॅटाचो आस्पाव आसा. गोय आर्थीक गुन्ह्या फाट्यान हाचे पयलीं फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून आरोपपत्र दाखल केल्ले. ताचेर आदारून आता ईडीन तात्पुरती मालमत्ता जप्त करपाची कारवाय केल्या. सध्या या प्रकरणा संदर्भात फुडलो तपास चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजी पालिकेच्या वेंचणुके खातीर नव्या चेहऱ्यांच्या उमेदवारा सयत वळेरी तयार आसा. ह्या कार्यकाळात जायती कामां जाल्यात. खास करून पणजेच्या हुंवारांची परिस्थिती नियंत्रणात हाडल्या. मजगती विरोधी पक्षाचेर वेंचणुकेच्या निमण्या 10 दिसांत वैयक्तीक टिका करपाचें राजकारण करपाचो आरोप पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी केला. पणजी सध्या महापालिकेच्या वेंचणुकेच्या तयारीच्या नेट्टान वारें घोळटा. महापालिकेचे प्रभाग निश्चित जाल्या उपरांत आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाल्ल्यान कांय जाणांक दुसऱ्या प्रभागांतल्यान वेंचणूक लढोवची पडटली. महापालिका वेंचणुकेत बाबूस मुन्शेरात पॅनल आणि उत्पल पर्रीकर ह्याच्या पॅनला मदीं झूज जावपाचें निश्चित आसा. ते भायर खुबशे अपक्ष लेगीत रिंगणाक देंवपाचे आसा.
पणजी महापालिकेचेर कितलींशींच वर्सां जाली आमदार बाबूश मोन्शेराताचें वर्चस्व आसा. आरक्षण जाहीर जातकच लेगीत ताणें सगळ्या तिसूय वार्डांनी आपले उमेदवार वेंचून येतले असो ठामपणान विश्वास उक्तायला. तशेंच अंदूच्या वेंचणुकेत नवे चेहरे दिसतले अशेंय सांगलां. मजगतीत महापौर रोहित मोन्शेरातान लेगीत पणजेचे पालिकेच्या वेंचणुके खातीर नव्या चेहऱ्यांच्या उमेदवारा सयत वळेरी तयार आसा अशें ठामपणान सांगले. ह्या कार्यकाळात जायतीं कामां जाल्यात. खास करून पणजेच्या हुंवाराची परिस्थिती नियंत्रणात हाडल्या. मजगती विरोधी पक्षांचेर वेंचणुकेच्या निमण्या 10 दिसांत वैयक्तीक टिका करपाचेर राजकारण करपाचो आरोप पणजेचे महापौर रोहित मोन्शेरातान केलो. As far as now, even reservation has already come into place as far as CCP polls are concerned. So, as far as your panel is concerned, how are you all gearing up? So see, we've already finalized a list of candidates for each and every ward. So we are ready. No issue from our side also. Officially declared? No. But no, not officially declared. But we have the names of everybody who we are contesting. There are a lot of fresh faces this time. As far as the MLA has said 50% new faces, it will be 50% new faces, and what it is? No, so there will be a lot of new faces also depending on how the wards, how the reservations and everything are done. We want to encourage a lot of new candidates to come forward and everything also. So yeah, it will be a good panel. No impact of SRR or something in this election? No, there's nothing. Nothing else. So, when your campaign starts after Monday? See, our campaigning means our process. See, our work has never stopped. In terms of formal campaigning, that will happen as and when we get closer to the date. But as of now, we are still responding to all the queries that the citizens have, whatever issues they have, we are addressing currently also. In terms of formal campaigning, that will start only much later. As far as 5 years from the year, so what is the plus point that you are taking ahead in this election? No, see, in terms of, if you look at what we've achieved in the past 5 years, no other council has done as much as we had also. I remember I was talking to somebody, people said that flooding also was something that could never be solved. We have showed in the past 2 or 3 years that flooding can be resolved. In the past 2-3 years, there have been no issues in terms of flooding. 18 June Road has been fine, a lot of these other issues have been fine. In terms of, we've won a national award, received an award at the hands of our President, Honorable Prime Minister Modi also has acknowledged our efforts. Banking is cleaner, safer, it's better than it ever has been also. So in terms of work, this council has done a lot. So What about the name declaration? that will happen later. So, no impact of other panels and all? Whatever No, see, if they want to campaign in terms of work done, they have not done any work at all. All of these parties will show up in the last 10-15 days, will appeal to people's emotions and everything like that and expect to win votes. Now, in terms of being on the ground, we have been on the ground constantly and we will continue to be on the ground also. So, in terms of development, there is no way that they can attack us personally also. They have started criticizing us from day one also, that also has stopped. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सकाळचे खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Viva Carnival! Oh, Viva Carnival! Oh, going to Carnival! Oh, Viva Carnival! Oh, going to Carnival! Carnavale to skusha sogle goika Dona grup nighalo murgi davta rostia Soglaci karzana samuzgacia nata Continenti soli munonnata Viva Carnival Oi 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 oi
This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर